3 सौभाग्यवती संगीता नाईक, उपजिल्हाधिकारी 2, उपजिल्हाधिकारी 3, मामलेदार, जॉईंट मामलेदार, पर्यटन मंत्री श्री रोहन खंवटे हांका येवकार दितात. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे आता राष्ट्रध्वज उभयतात आणि ताचे उपरांत राष्ट्रगीत जातले. राष्ट्रध्वज आणि राष्ट्रगीताच्या सन्मानात आम्ही उभी राहूया. पै गौतम अरे गौतम किया रे रंगांनी रंगिल्लो हो तिरंगी बावटो म्हळ्यार आमची प्रेरणा, आमचो मान. पर्यटन मंत्री श्री रोहन खंवटे हांचे लागीं मागता तांणी परेडीची पळोवणी करची आनी मानवंदना स्विकारची. तांचे बरोबर आसा डीवायएसपी श्री जीव बादळी. संतोष संतोष पाटील नितीक्षा पाटील आम्ही स्वतंत्र भारतांत जल्माक आयल्यात हे आमचे भाग्य आणि हे स्वतंत्रतायेचो मान राखून दवरपाचो तुमची आमची सगळ्यांची लागण. ब्रिटिशांच्या जुलमी राजवटींतल्यान स्वतंत्र झुजले, जाणी आपल्या जिवाचे बलिदान दिले अशा देशभक्तांक आम्ही नमन करतात. आयज आमचे मदीं कांय स्वातंत्र्य सैनीक आसात, तांच्या घरची हे कार्यावळीक हाजीर आसात. मागता भोवमनादीक पर्यटन मंत्री श्री रोहन खंवटे हांचे लागीं तांणी स्वातंत्र्य सैनिकांक मानचिन्नां दिवची. मागता स्वातंत्र्य सैनिकांच्या घरच्या लागीं तांणी माचयेर येवन ही मानचिन्नां स्विकारची. बाळाराया माबानी संतोष किने यार पुढे काय घेतले सगळे फ्रेम पाठी आम्हाला 1930 वर्सा अजमेऱ्या बागेत तालुक्यात जाले. तांणी अजमेरेच्या पुर्तुगेज सैनीक फौजेचेर धाड मारून तांची सगळीं शस्त्रां आनी दारूद्र ताबीज केल्लो. तेन्ना पुलिसांनी तांकां अटक केली.
तांच्या वांगड्यांची म्हायती न दिल्ल्या कारणान तांचेर जाल्ल्या शारिरीक छळाक लागून तांकां 18 फेब्रुवारी 1955 ह्या दिसा पुलीस कस्टडींतूच मरण आयलें. रोहिदास पांडुरंग मापारी तांचे पूत ज्ञानेश्वर रोहिदास मापारी. रोहिदास पांडुरंग मापारी हांचो जल्म 12 डिसेंबर 1924 वर्सा अस्नोड्यात जालो. अस्नोडेच्या पुलीस चौकीच्या हल्ल्यान तांणी मुखेल वांटो घेतिल्लो आनी पुलिसांची शस्त्रां आनी दारुगो काबीज केलो. शिवोले हांगा पुर्तुगेजांनी तांकां अटक करून 18 म्हयने ताब्यांत दवरले. पुलिसांनी परत परत तांचेर शारिरीक छळ केल्ल्यान तांकां 28 सप्टेंबर 1955 वर्सा आग्वाद बंदखणींत तांकां मरण आयलें. मागता सगळ्या लागीं नेटान ताळयो जावन सकाराम यशवंत शिरोडकर तांचे चली हांगा आसा विमल नायक बागकर. सकाराम यशवंत शिरोडकर तांकां 13 ऑगस्ट 1955 दिसा कृष्णा शांबा शेख हांचे बरोबर अटक केल्ले. 14 ऑगस्ट 1955 दिसा मांडवी न्हंयचे देगेर तांकां मरण आयलें. परशुराम श्रीनिवास आचार्य तांचे पूत अनिल आचार्य हांगा आसात. तांणी माचयेर येवन मानचिन्ह स्विकारचें. परशुराम श्रीनिवास आचार्य हांचो जल्म 1916 वर्सा काणकोण तालुक्यान पैंगीण ह्या गांवांत जालो. गोंय मुक्तीच्या संग्रामा खातीर तांकां सहानुभुती आसली आनी पैंगीण ह्या वाठारांतल्या कर्तदार गोकर्ण मठांत प्रमुख पुजारी म्हूण आशिल्ले आनी तो तांचे वतीन मदत करतालो. 18 सप्टेंबर 1955 ह्या दिसा HDD कामगारांनी जेरिनेमो बरेटो हत्ये प्रकरणी राष्ट्रवादीचेर केल्ल्या क्रूरतेच्या संदर्भात अटक केली. विनायक धर्मा साप्ते मागता विनायक साप्ते हांचे लागीं तांणी माचयेर येवन मानचिन्ह स्विकारचें. विनायक धर्मा साप्ते म्हापशा शारांत तांचो जल्म जालो. तांणी खुबश्या सत्याग्रहांनी वांटो घेतिल्लो. शिरगांव खणीवयल्या दुसऱ्या हल्ल्यान भाग घेतलो. पुर्तुगेज पुलीसचे भुमिगत कार्यकर्त्याच्या मार्गाचेर आशिल्ले ते मिशन यशस्वी करून परततना जंगलांत तो वाट चुकलो आनी पुलिसांक सांपडलो आनी पुलिसांनी ताचेर गुळयो मारून तांचो जीव घेतलो. अमृत बाबूसो चोडणकर तांचे भाव हांगा आयल्यात हनुमान चोडणेकर. अमृत बाबूसो चोडणकर तांचो जल्म 10 मे 1935 सालान बार्देस एकोशी गांवांत जालो. सफीरवाळ साले रस्त्यार मोहिमेचेर आसतना तो आनी ताचे 2 वांगडी घेवन गेल्ल्या देशी बॉम्बाच्या अपघाती स्फोटान तांकां मरण आयलें. सगळ्या लागीं मागता नेटान ताळयो जावनी. बाबा असं पळय यशवंत सुका अगरवाडकर तांचे पूत हांगा आसात रामदास यशवंत अगरवाडीकर. यशवंत सुका अगरवाडकर हांचो जल्म 15 जानेवारी 1918 वर्सा ओशेल शिवोले ह्या गांवांत जालो. पुर्तुगेज पोलीस आनी लश्करी स्थानाचेर खुबशे सशस्त्र शापे घालपाक तांच्यांनी सक्रीय वांटो घेतिल्लो.
तांच्या अटके खातीर 5,000 रुपयांचे बक्षीस जाहीर केले. 17 डिसेंबर 1958 पर्रा जाल्ल्या एन्काउंटरान तांकां मरण आयलें. रामनाथ नाईक तांचे नातू हांगासर आसा. सखाराम नाईक तांचे लागीं मागता ताणें वेदीर येवन मानचिन्ह स्विकारचें. 24 ऑक्टोबर 1959 दिसा शहादत न्ही. यशवंत नाईक हांचे मानचिन्ह तुमी स्विकारचें. कृष्णा शांबा शेठ हांचे नातू हांगा आसात. अजित परब. कृष्णा शांबा शेठ 21 ऑक्टोबर 1926 वर्सा पोमुर्पे बार्देस तालुक्यात जल्माक आयले. एचडीचे ते वांगडी असले. हळदोणे आणि कळंगूट पोलीस स्थानकाच्या हल्ल्यात ते वांटेकार जाल्ले. 13 ऑगस्ट 1955 ह्या दिसा तांच्या वांगड्या सयत तांकां अटक केले आणि जप्त केल्ल्या शस्त्राविशीं म्हायती न दिल्ल्या कारणान तांकां माडाक घट बांदून दवरले आणि 14 ऑगस्ट 1955 ह्या दिसा तांचेर गुळी मारून तांकां जिवेशी मारले. रघुनाथ पुंडलीक शिरोडकर हांचे कोण सदस्य आयल्यात जाल्यार माचयेर येवन ताणें मानचिन्ह स्विकारचें. बाळकृष्ण महादेव भोसले देव बरें करूं सर. आझादी का अमृत महोत्सव मनयतना स्वतंत्रतायेची 75 वर्सां पुराय करतना पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांकां विनवणी करता तांणी सगळ्यांक संबोधीत करचें. आयच्या या कार्यक्रमात व्यासपीठात उपस्थित आमच्याबरोबर आमचे फिशरीज मिनिस्टर आणि थिवी मतदारसंघाचे आमदार माझे मित्र बाब निलकंठ हळणकर, म्हापसा म्युनिसिपल काउन्सिलचे चेअरपर्सन श्री शुभांगी वायगणकर, आपले एक्स डेप्युटी स्पीकर बाब उल्हासभाऊ अस्लोडकर, हांगा उपस्थित सगळे गव्हर्नमेंट ऑफिशियल्स, आमची डेप्युटी कलेक्टर बाय स्नेहा गिंते, बाब गुरुदास देसाई, सगळे मामलेदार, अदर गव्हर्नमेंट ऑफिसरचे बीडीओ, बाकीचे खात्याचे सगळे ऑफिसर, म्हापसा म्युनिसिपल काउन्सिलचे सगळे काउन्सिल मेंबर्स, आयचे सगळे सत्कार मूर्ती, तांच्यो फॅमिलीज, वेगळे वेगळे शाळेंतली आयिल्ली भुरगीं, उपस्थित पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया भाव आनी भयणीनो,
आयच्या सुवातेर पयलीं तुमकां 75वी स्वातंत्र्य दिसाची तुमकां उजवणीक परबी. देशभर आज वेगळें वातावरण आसा. देशभर आज जागृतायेचें वातावरण आसा, जातूंतल्यान आमी 75वी आझादी का अमृत महोत्सव म्हणून आमी मनयतात. आयच्या ह्या पिढीक कळपाक की ह्या 75 वर्सां पयलीं कितें आशिल्लें आनी आज स्वातंत्र्य मेळपाक कितें लोकांनी सगळ्यांनी त्रास काडले, ही जाणीव दिवपाक, ही जागृताय दिवपाक आनी फुडलीं 25 वर्सां देशाक, आमच्या भारताक तशेंच गोंयाक कशें आसपा जाय ते चिंतून आज फुडें वचपाची चालना घेवपाक हो अमृत महोत्सव मनयलो वता. लास्ट 4 दीस गोंयभर हर घर तिरंगा ही सुरवात जाली मोहीम. सगळ्या घरांनी आपापल्या घरांनी फ्लॅग लायले आसतले, गव्हर्नमेंट ऑफिसांनी फ्लॅग लायले. सगळ्याकडे हर घर तिरंगा मोहीम बऱ्या प्रमाणे यशस्वी जाली. पूण हाच्या खातीर एक इम्पॉर्टंट फॅक्ट म्हणटा तो एक जागृताय तयार करपाक की वॉट इज द सेन्स ऑफ पॅट्रियोटिझम इन ईच वन. वी नीडेड टू इनकल्केट दिस. प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजीचे एक स्वप्न आशिल्लें की आयच्या तरुण पिढीक जी आमी म्हणटा फुडले आमचे फ्युचर, आमी मानता की इंडिया इज द यंगस्ट नेशन आणि यंगस्ट नेशन आसा जाल्यार त्या आमच्या फुडल्या पिढीक जबाबदारीन तांकां बरी दिशा दिवची ही जबाबदारी भारताच्या प्रायम मिनिस्टरान, आमच्या प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजीन तशेंच गोंयच्या सरकारान अंडर डॉक्टर प्रमोद सावंत ही जबाबदारी घेतिल्ली आसा. विचार भरपूर आसात, पूण पयलीं आमकां याद करपाक जाय की 75 वर्सां पयलीं जे स्वातंत्र्य सैनिकांनी आमच्या खातीर सॅक्रिफायसीस दिले, आपले जीव थंय गमयलो, आपली फॅमिली कांय टायम थिंग पावलो ना, हे सॅक्रिफायस आमी विसरूंक शकना. आनी तो फ्रीडम, ते इंडिपेंडन्स जे आमकां आज मेळ्ळा ताजो व्हॅल्यू आमकां आसपाक जाय. काल 14 ऑगस्टाच्या दिसा हॉरर्स ऑफ पार्टिशन रिमेंबरन्स डे मनयलो गेलो. 2021 आमच्या प्रायम मिनिस्टरान हो दीस मनोवपाचो म्हणून सुरवात केली. हॉरर्स ऑफ पार्टिशनाच्या निमित्तान स्वातंत्र्य मेळटा आसतना पयले एक दीस जेन्ना आमचें पार्टिशन जालें, भारताचें पार्टिशन जेन्ना जालें तेन्ना कितले त्रास जाले आमच्या लोकांक. एक फामील वेगळी वेगळी जावंक लागली. रेफ्युजी कॅम्प्स वाडले दोन्ही सायडीक, हेवटेन आनी तेवटेन. लोक सगळे डिस्प्लेस जाले, खूब जाण वाटेर ट्रान्झिटान मेले. आनी हे हॉरर जे तेन्ना त्या टायमार जाले तातूंतल्यान ताची जाणीव कोणाक आसा काय ना हो एक प्रश्न पडटालो. काल पणजे कदंबा बस स्टँडार, तशेंच काल म्हापशा बस स्टँडार एक्झिबिशन ह्या हॉरर्स ऑफ पार्टिशन रिमेंबरन्स डेच्या निमित्तान केले. एक अवेरनेस हाडपाक आमच्या तरुण पिढीक. आनी आतां फुडें वता आसतना फाटल्यांतल्यान आज आमी स्वातंत्र्य आयल्या जाल्यार स्वातंत्र्यातल्यान फुडें वता आसतना इट इज टायम फॉर अस टू सीट टुगेदर, अंडरस्टँड दॅट वी नीड टू बी युनायटेड, वी नीड टू हॅव दॅट सेन्स ऑफ वननेस, वी नीड टू हॅव सोशल हार्मनी and we need to contribute towards the state and towards the country. ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आम्ही आता घेवची पडटली. येता त्या दिवसात नवे चॅलेंजीस येतले. नवे चॅलेंजीच्या माध्यमांतल्यान उदकाच्यो समस्या तयार आसात जाल्यार उदक कशें वाचोवप आनी उदक आमी कशें आमच्या फुडल्या पिढीक दवरप हाचेर चिंतपाची गरज आसा. क्लायमेट चेंजाचो प्रॉब्लेम आसा. सगळ्या भुरग्यांक शिकयल्लें वता, पूण कितली भुरगीं आनी कितले आमी लोक क्लायमेट चेंजा खातीर आमचें कॉन्ट्रिब्युशन कितें आसा, आमचें योगदान कितें आसा हाचेर विचार करपाची गरज आसा. घराघरांनी आमी वतकर गार्बेज मॅनेज, सिवेजाचो इश्यू, लायटीचो इश्यू, वेगळे वेगळे समस्या ग्रामस्थ उलयतात. हे सगळे समज आमी जाग्यार घालतले जाल्यार एक तकलेन एक मतान फुडें वचपाची गरज आसा. आज टेक्नॉलॉजी इज ड्रायव्हिंग एव्हरीथिंग आनी पर्यटन आनी IT खातें आशिल्ल्यान एक जबाबदारी जाता की फुडल्या पिढीक एक एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज तयार करप. एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज तयार करतले जाल्यार तांकां स्किलिंग तयार करप आनी स्किलिंग आनी ऑपॉर्च्युनिटीज तयार करतले जाल्यार एज्युकेशन सारकें आसप ही पूर्ण इकोसिस्टम आनी सायकल तयार करपाची गरज आसा. आज न्यू एज्युकेशन पॉलिसी सुरवात जाल्ली आसा. न्यू एज्युकेशन पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान आयच्या पिढीक फुडें वता आसतना शिक्षणाचे वेगळे वेगळे ऑप्शन्स मेळटले. शिक्षण पळयता आसतना वेगळ्या दृश्टिकोनांतल्यान पळोवंक मेळटलें. 1963 जी स्कुलां सुरू जाल्ली गोंयां एज गव्हर्नमेंट स्कूल्स, त्या माध्यमांतल्यान भुरगीं भायर सरलीं. बाकीची एडेड नॉन एडेड स्कूल्स जाली. आज गोंयभर स्कूल्स आसात, पूण जबाबदारी सगळ्यांची आसतली की आपली मातृभाषा सांबाळून घेवची.
आपली संस्कृती सांभाळून घेवची आणि संस्कृतीच्या बळाचेरूच आमचो देश समज घट करपाक जाय जाल्यार संस्कृतीच्या आधाराचेर फुडें वचपाचें हें आमी धोरण घेवन फुडें वचचें पडटलें. आयटीच्या क्षेत्रांत आमी आज स्टार्टअप पॉलिसी केली. स्टार्टअप पॉलिसीच्या निमित्तान खूब जाणांक जांकां एम्प्लॉयमेंट मेळनाशिल्ले ऑर दे हॅड आयडियाज बट दे डिड नो हाऊ टू टेक इट अहेड, त्या स्टार्टअप पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान तांकां आज ऑपॉर्च्युनिटीज तयार जाल्या. आज सांगपाक आमकां उमेद दिसता जवळ जवळ 146 स्टार्टअप्सांक आमी सर्टिफाय केल्या. जवळ जवळ 2.77 crores ऑफ रुपीज आमी डिस्बर्समेंट दिला. दिता आसतना एक कॉज बघता की तांकां जे लोकांक पावले ते आपले स्वताच्यो आयडियाज इनकल्केट करून फुडें व्हरपाक पावले. स्टार्टअप्स म्हणटात ते आमी प्रॉब्लेम सॉल्वर्स म्हणटात आणि प्रॉब्लेम सॉल्विंग समज सगळ्या क्षेत्रांत जावंक लागले जाल्यार गोंयच्या दृश्टिकोनांतल्यान सध्या सुवर्ण गोंय आमी जे म्हणटात ते आमकां प्राप्त करपाक इजिली जातले. आयटीच्या माध्यमांतल्यान वेगळ्यो कंपनी हाडप, तांकां इकोसिस्टम तयार करप, इंडस्ट्री 4.0 जे एनिमेशन, AR, VR वेगळे वेगळे नवे नवे येवजण्यो आसात त्यो फुडें व्हरप. गोंयचें स्थान आयटी क्षेत्रांत एक नीश सेगमेंटाचे एरियेन पळोवपाचें, एक वेगळ्या दृष्टिकोनांतल्यान गोंयांत पळयता आसतना आयटी पळयतले हातूंतल्यान आमची आज आमचें काम चालू आसा. टुरिझम पर्यटनांतल्यान मेन कॉन्ट्रिब्युटर टू द इकॉनॉमी इज टुरिझम. जवळजवळ 16.43% ऑफ द GDP कॉन्ट्रिब्युशन टू द GDP इज फ्रॉम टुरिझम सेक्टर. या टुरिझम क्षेत्रांतल्यान आमी कितलेशेच येवजण्यो लास्ट 100 दिसांनी केल्यो. इज ऑफ डुईंग बिझनेस तयार केले. इज ऑफ डुईंग बिझनेस करून ऑनलायन सेवाय तयार केल्यो. इज ऑफ डुईंग बिझनेस जो रिफॉर्म आज काढला तातूंतल्यान पेपर वर्क कमी करचे आणि जो बिझनेसमॅन आसा जो धंदो करता ताणें धंदो करचो, पेपरा फाटल्यान धांवचें न्ही, ताच्या खातीर पेपर वर्कूय कमी केला. हें करतल्यार इज ऑफ डुईंग जेन्ना बिझनेस करता तेन्ना इन्व्हेस्टर आनी इन्व्हेस्टर फ्रेंडली अप्रोच जाता. इन्व्हेस्टर फ्रेंडली अप्रोच जालो की नवे पराक्रम सुरू करपाक बरें पडटा. तातूंतल्यान परत रेव्हेन्यू टू द स्टेट, एम्प्लॉयमेंट टू द स्टेट हे गजाल्यो तयार जातात. आज आमी सन, सँड अँड सी ते फुडें वता आसतना सन, सँड अँड सींतल्यान आमी आयटीच्या क्षेत्रांत सॉफ्टवेअर ताका एड केला आनी सन, सँड, सी अँड सॉफ्टवेअर म्हणलें. आज आमी टुरिझमांतल्यान सन, सँड, सी वयल्यान आमी आज इको टुरिझमांतल्यान सुरवात केली. इको टुरिझमान भितर वचून हिंदलँडार वचून आमचे गांव कितले बरे आसात, गांवाची थंय इकॉनॉमीक बॅकवर्ड एरिया समज तांकां फुडें कशें काडप हाचेर विचार आसा. हांव सारको ब्रीफ आनी क्रिस्प रावला, सगळे उलोवंक वचना, पूण सांगपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान एकूच आसा की जी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आमकां दिल्या त्या हातूंतल्यान मेन कॉन्ट्रिब्युशन कशें स्टेटाक वचचें, इकॉनॉमी कशी वाडची, एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज कशे वाडची हाचेर भर दिल्लो आसा. आज आमी आझादी का अमृत महोत्सवाच्या निमित्तान वेगळे वेगळे जागृतायेचे प्रोग्राम करता आसतना अखंड भारत आणि श्रेष्ठ भारत ही येवजण हाडून घेतली. आणि अखंड भारत आणि श्रेष्ठ भारत आसा जाल्यार म्हाका दिसता आज आमी जितली हांगा भुरगीं आसात, आमचे लोक हांगा आसात, तांणी जागृताय जावपाची गरज आसा. हाज्या पयलीं आमी म्हजी स्पीच सुरू जावच्या पयलीं आमी स्वातंत्र्य सैनिकांचे सत्कार केलो, तांच्या फॅमिलीचे कुटुंबा कडेन आमची सत्कार केले, हे पावयले. पावयता आसतना एक आमी तांचे ऋणी आसा जन्मभर, कित्याक आज समज उबे आसा तांच्या खातीर, तांच्यो आज फॅमिली हांगा उब्यो आसात, पूण तांच्या भितर कशें तांचें वातावरण जाल्लें तांच्या पेक्षा आनी कोणाक खबर आसचें ना. They have done a lot of sacrifices and these sacrifices we cannot allow to go in vain. आणि ताच्या खातीर जबाबदारीन तांकां आमी सॅल्यूट करता आसतना, तांकां सलामी दिता आसतना आमची इतलीच जबाबदारी जाता की आमी फुडें वता आसतना, गोंय फुडें वता आसतना, देश फुडें वता आसतना आपलो वांटो देशा खातीर दिवचो. तो कसोय जावंक शकता. आपूण एक सिटीजन म्हणून त्या नागरिकाच्या हातून जावंक शकता. आपूण एक इलेक्टेड मेंबर, पंच मेंबर जावं, म्युनिसिपलिटी काउन्सिल मेंबर जावं, ZP जावं, MLA जावं, MP जावं, नाल्यार एक फक्त नागरीक आसूं दी, नाल्यार गव्हर्नमेंट ऑफिशियल्स आसूं दी. टायम आयिल्लो आसा की स्वता आपले कॉन्ट्रिब्युशन करचें. खूब जाण म्हणटले कशें काय करून, हांव समज एक स्वता एक नागरीक जाल्यार हांव रावता तो जागो क्लीन आनी थंय गार्बेज पडची न्हय, पूण बारीक सुद्दां सुरवात केले जाल्यार स्वच्छ भारत नितळ गोंय ही मोहीम खऱ्या अर्थान फुडें वचूंक शकता. सगळ्या वाटेंतल्यान पळयलें जाल्यार आपूण आपल्याक सरकार कितें करतलो, आपल्याक देश कितें करतलो हाच्या पेक्षा आपूण देशा खातीर कितें करतलो, आपूण आपल्या राज्या खातीर कितें करतलो हें चिंतपाची गरज आसा. आज सगळी युवक पिढी आसा आणि युवक पिढी खातीर प्रायम मिनिस्टराच्या नेतृत्वात आणि आमच्या गोंयच्या राज्य मुख्यमंत्र्याच्या नेतृत्वात व्हेरियस स्कीम्स अँड ऑपॉर्च्युनिटीज आर बीइंग क्रिएटेड. स्पोर्ट्सान वेगळे वेगळे एक्झाम्पल्स हॅव बीन
कमिंग इन स्पोर्ट्सान जे तरेन आमी मेडल्स मेळनाशिल्ले ते मेडल्स मेळपाक तयारी जाल्ली आसा अँड कॉमनवेल्थ गेम्स हॅज बीन द रिसेंट एक्झाम्पल ऑफ हाऊ इंडिया इज मार्चिंग अहेड. आज देश मेक इन इंडियाच्या पराक्रमान स्पोर्ट्साच्या हातून, एग्रीकल्चराच्या हातून, इंडस्ट्रीच्या हातून, आर्ट अँड कल्चराच्या हातून विविध भागांनी फुडें सरत आसा. आणि इल्लेच वर्सां उरल्या जेन्ना आमी म्हणूंक शकतले की भारत देश प्रथम स्थानान आसतलो. ताच्या खातीर आयच्या दिसा म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी एक प्लेज घेवपाचे संकल्प घेवपाचो गरज आसा, जातूंतल्यान आपूण आपल्या देशा खातीर, आपल्या गोंया खातीर आनी आपल्या गांवा खातीर कितें जाल्यार कितें कॉन्ट्रिब्यूट करतलो म्हणून, योगदान दितलो म्हणून. आणि आझादी का अमृत महोत्सव खऱ्या अर्थान मनयता आसतना तुमच्या सगळ्यांचो हातून हातभार आसतले अशी आशा बाळगिता. आयच्या दिसाक परत तुमकां सगळ्यांक आयच्या दिसाची उर्वरीत पर्व दिता. आयच्या दिसाक स्वातंत्र्य सैनीक सगळ्यांचे सत्कार जाले, तांच्या कुटुंबाक आमकां आमी सलामी दितात परत. आनी मागीर 2 उतरां सोंपयता. जय हिंद, जय गोंय. आमचो देश प्रगत जातलो जाल्यार आमी सगळ्यांनी एकमतान वावरपाची गरज आसा. धन्यवाद. शिस्त आनी एकचाराची देखणुकी मार्च पास्ट आतां जातली. परेड इन 2-3 के कुछ करों में आगे बढ़ी. परेड देने मुड़. मार्च पासाची शान वाडोवपी परेड कमांडर PSI कुणाल नाईक माजी मुखार आसा. आमदार आसा पोलीस
गौतम पळयना मदीं आहा पळय कितें तें आता आम्ही सांस्कृतिक कार्यावळीक सुरुवात करूया. पहिले सुवातेर येता श्री गणेश विद्या मंदिराचे विद्यार्थी. मोरुलो हो लोकनाच घेवन मोरुलो हो गोंयचो लोकनाच जो शिगम्या वेळार खेळटात आनी हो नाच फकत दादलेच खेळटात. मोरा भशेन नाच करून देवाक होरायतात. तुमचे मुखार घेवन येतात श्री गणेश विद्या मंदिर म्हापशें. मोरुलो हो लोकनाच. असे दूर देशातून पारदी आला बा, दूर देशातून पारदी आला. असे दूर देशातून पारदी आला बा, दूर देशातून पारदी आला. असे त्या पारदानी मोर दळविला बा, त्या पारदानी मोर दळविला. असे असे उठून मोर बसला कल्पवृक्षावरी बा, उठून मोर बसला कल्पवृक्षावरी. असे उठून मोर बसला कल्पवृक्षावरी बा, उठून मोर बसला कल्पवृक्षावरी. असे कल्पवृक्षावर बसून दळवितो तुझे बा, कल्पवृक्षावर बसून दळवितो तुझे. असे कल्पवृक्षावरी बसून दळवितो तुझे बा, कल्पवृक्षावरी बसून दळवितो तुझे. असे पडलेली पिसे आम्ही वेचू आलो रे बा, पडलेली पिसे आम्ही वेचू आलो. असे पडलेली पिसे आम्ही वेचू आलो रे बा, पडलेली पिसे आम्ही वेचू आलो. असे पिसे वेचून पुढची बांधी आलो रे बा, पिसे वेचून पुढची बांधी आलो. असे पिसे वेचून पुढची बांधी आलो रे बा, पिसे वेचून पुढची बांधी आलो. असे पिसे मारून खेळ खेळी आलो रे बा, पिसे मारून खेळ खेळी आलो. असे पिसे मारून खेळ खेळी आलो रे बा, पिसे मारून खेळ खेळी आलो. असे वंचो मुरलो वनफळा खाय, असे वंचो मुरलो वनफळा खाय. असे वंचो मुरलो वनफळा खाय. असे वंचो मुरलो हे असे वंचो मुरलो वनफळा खाय. असे वंचो मुरलो वनफळा खाय. असे वनफळा खाय मोर पाण्याची जाय. 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 असे मोरासी म्हणले आसे रे, मोरीने किती किती हसी झाले. असे मोराशी म्हणले आसे रे, मोरीने किती किती हसी गाले. असे मोराशी पडलो रडियो रे, मोरीने किती किती हसी झाले. असे मोराशी म्हणले रडियो रे, मोरीने किती किती हसी गाले.
असे बिगिराणी नाचले मोरा असे बिगिराणी नाचले मोरा असे वंचो मुरलो वनपळा काय असे वंचो मुरलो वनपळा काय असे वंचो मुरलो हे अशी भांग ही लागली भांग ही लागली अशी भांग ही लागली भांग ही लागली अशी भांग ही लागली भांग ही लागली भांग ही लागली हे अशी भांग ही लागली भांग ही लागली माझ्या जीवाचो मरी माझ्या जीवाचो अशी भांग ही लागली भांग ही लागली माझ्या जीवाचो मरी माझ्या जीवाचो अशी वारू वारू रकतरू अक्कल तुझं सावी सुंदरी जाते माहेर अशी वारू वारू रकतरू अक्कल तुझं सावी सुंदरी जाते माहेरा तुझ्या मोत्याच्या घोषखोरी ऐकायचं अशी हळूहळू घोषखोरी माहेरा तुझ्या मोत्याचा घोषखोरी ऐकायचं अशी हळूहळू घोषखोरी माहेरा अशी गंग ही लागली भांग ही लागली माझ्या जीवाचो मरी माझ्या जीवाचो अशी गंग ही लागली भांग ही लागली अशी गंग ही लागली भांग ही लागली अशी गंग ही लागली भांग ही लागली माझ्या जीवाचो मरी माझ्या जीवाचो मरी गंग ही लागली हे असं सलाम सलाम आमचं आई बाबा असं सलाम सलाम आमचो आई बाबा असं सलाम सलाम आमचं सगळ्या लोकांना असं सलाम सलाम आमचो सगळ्या लोकांक असं सलाम सलाम आमच्या गोयच्या लोकांना असं सलाम सलाम आमचो हे असं सलाम सलाम आमचं आई बाबा असं सलाम सलाम आमचो आई बाबा असं सलाम सलाम आमचं सगळ्या लोकांना असं सलाम सलाम आमचो सगळ्या लोकांक कल्याण वाचोया कल्याण शिकोया कल्याण वाचोया कल्याण शिकोया कल्याण वाचोया कल्याण शिकोया कल्याण वाचोया कल्याण शिकोया असं सलाम सलाम आमचं आई बाबा असं सलाम सलाम आमचो आई बाबा असं सलाम सलाम आमचं सगळ्या लोकांना असं सलाम सलाम आमचो सगळ्या लोकांक पहिली बेटी धनाची बेटी पहिली बेटी धनाची बेटी पहिली बेटी धनाची बेटी पहिली बेटी धनाची बेटी ही म्हण खरी आम्ही करूया ओ संदेश जरा गरम पाहूया आम्ही करूया ओ संदेश जरा असं सलाम सलाम आमचं आई बाबा असं सलाम सलाम आमचो आई बाबा असं सलाम सलाम आमचं सगळ्या लोकांना असं सलाम सलाम आमचो सगळ्या लोकांक असं सलाम सलाम आमचं गोयच्या लोकांना असं सलाम सलाम आमचो गोंयच्या लोकांक असं सलाम सलाम आमचं सगळ्या लोकांना असं सलाम सलाम आमचो सगळ्या लोकांक असं सलाम सलाम आमचं सगळ्या लोकांना असं सलाम सलाम आमचो सगळ्या लोकांक असं सलाम सलाम आमचं आई बाबा असं सलाम सलाम आमचो आई बाबा असं सलाम सलाम आमचं